I'm Anthony De Silva from Asalna Ambeli. After a hectic session of assembly, I एकूय व्हिडिओ काढून ना बेस्ड ऑन द असेंब्ली म्हणलो. आता असेंब्ली संपली सो मातशें डायरेक्टली एक व्हिडिओ काडपाक जाता. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज म्हणटा तें गोडी म्हाका हितू स्ट्रॉंगली लावपा जावपा ना न्हू. एनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लायली आनी ना लायली कितें डिफरन्स जाता. पूण आतां सगळ्या कामांक वेन समबडी वर्क्स हार्ड दे वॉन्ट अ वीकेंड तेश करून असेंब्ली खबर जाली सो लेट्स हॅव लिटल फन एंड फ्रॉलिक म्हणटे भाशेन मिक्सचर. कित्याक जायत जाण म्हाका कमेंटूय घाताय पर्सनली सांगताय दॅट मुगेले व्हिडिओ चडशे फॉर सिरियस इश्यूआंचे आसताय आनी थोडे जाण म्हणटाय मुगे व्हिडिओ चड इन्फॉर्मेटीव आसताय विथ एविडन्सीस म्हूण. थिंगाय व्हिडिओ तसले काडला थोडे एविडन्सूय घाता बट द टॉपिक्स विल बी मिक्सचर. ऑन अ सिरियस नोट आय मस्ट सॅल्यूट द ओपोजिशन 7 members. For every one day we have one member and that is giving sleepless nights for Dr. Pramod Bab, the Chief Minister of Goa. Every day. Monday जर तुका युरी बाब येल जाय तू, ट्यूजडे तुका एल्टन बाब येता, वेनिसडे तुका कार्लोस फेरेरा येता, थर्सडे मागीर तुका वेन्जी वेगस येता, फ्रायडे मागीर तुका क्रूज सिल्वा येता, सॅटर्डे मागीर तुका गिरीश बाब बोरकार येता आनी संडे तुगेले बँड वाजोता. मागीर तो येता शहनशाह ऑफ द ओपोजिशन विजय बाब सरदेसाई. संडेचे कितें दिला तो एक संडे पडते होमवर्क कोता न्हू ते आख्ख्या विका तो सारक नीट एस काडटूंक गेले सारके. सो वन्स अगेन सॅल्यूट विथ बोथ द हँड्स टू द ओपोजिशन. सो ते ओपोजिशन मागीर कितें केलां केलें ना ते एटलिस्ट फ्रॉम माय पर्सनल पॉयंट ऑफ व्यू आय एम लिस्ट इंट्रस्टेड. क्रूज सिल्वा पळय हा न्हू हांव म्हणटा तेणें ₹1 सूय देगो हाडना जाल्यार कोणता येता वालोर तेका. Today I was so proud of him. Today he talks about education. He talks about health. Never in my constituency, never. 62 plus years age. Out of which 25 years of active politics I tracked with him. Never. So once again, salute to everybody. But being from Valley constituency, salute to Cruz Silva. Number 1, आता उलयत ते मिक्सचर उलयाना. चय नॅशनल लेवलाचे हुंय राहुल गांधीन कोणा हुंय फ्लायिंग किस दिल म्हूण तेजेर एलिगेशन घायला आनी ही पळय हांय भोंकलो हांय ती ही स्मृती इराणी आसली ही हुई थिंगा लोकसभा स्पिकराक व्हरून हुई कंप्लेन घायला अंडर मॉडेस्टी एक्टाचेर तेम तेजे कंप्लेन घायला. दर तूं आतां पत गोंय या आमी गोंया असेंब्ली चलत त्या दोणा एक IPS ऑफिसर आमगे गोंयकार चेडवाक एलेज टू बी हॅव मॉलेस्टेड दॅट गर्ल आनी इश्यू असेंब्ली जाला पूण एकल्या BJP मनशाक गट्स नाही जाले स्पिकरा कडेन एक कंप्लेन दिवपाक. आमगे ओन गोंयकार फ्लायिंग किसाचेर कंप्लेन लोकसभा वयता पूण एलेजिडली दिस मॉलेस्टेशन जाल्यार एक सगळे BJP आमदार थिंग BJP आमदारान गेला हिंगाय करून जालो न्हू. थिंग माय पाय कोताय आनी हिंग भुरगे ना तुमी धाकले गेला स्मॉल लोकसभा ऑफ गोवा न्ही जी कॉल गोवा असेंब्ली पूण एकल्यान कंप्लेन केलें ना. तुमी आनी कितें कंप्लेन करतले रे. गोंयचे आमगे ओन चेडवाचेर सिद्धी नायका जेन्ना त्रास जाले न्हू तुमी एकल्यान तोंड उगडूना मरे. रुलींग आहे तेंचे खबर कोता ओपोजिशनाक म्हणटा कामूच मुद्दे उबारपाचे. हो एक जालो पॉयंट.
दुसरो पॉइंट, केन्नाय चोय येलोल्या वर्साक कोण फ्रीडम फायटरांगे भुरग्यां हूंय ते जॉब दित म्हणटाय. म्हाका एक समजण मेळना डायनॅमिक्स. 61 गोंया स्वतंत्र जाले आमगेले. सपोज एट 1961 कोणूय मनीस जो फ्रीडम फायटींग फायटर आसलो, इवन कन्सिडरींग दॅट 18 years ऑफ एज तो एडल्ट जालो आनी फ्रीडमाचो झगडो, एवरेज 20 years धर. आनी आत 2023 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 62 years ही जाली. 62 ही आनी 20 ती 82 years जाली त्या मनशाक. If he had joined the freedom struggle at the age of 20, today that person, if he is alive, should be 80 plus. Number one. Even though Surges Zal Daitu, at today's age, 80-82 or Sali, from his birth average. Dale 82 वर्साच्या मनशाले भुरगी आज कितू वर्सां आसा तूं? Considering he might have married even at the age of 25, considering he got a child immediately also, or even after 5 years, तेगे भुरगी 82 to 25 मायनस केले जाल्यार एवरेज तेगे भुरगीं ना 50+ तेगे भुरगीं आसतली मरे त्या फ्रीडम फायटरांनी. 50 वयर आसतले तेगे एज. जाल्यार तूं फ्रीडम फायटरागे भुरग्यांक जॉब दित म्हणटाय ती ही भुरगीं हुंयची. होम गार्ड्स आफ्टर अ लॉंग पिरियड ऑफ प्रॅक्टिकल तेमी काम केलां फिल्डान, तेमकां जॉब दिताय. आय कॅन अंडरस्टँड कित्याक तांकां 15-18 वर्सां ऑन ग्राउंड काम कोल म्हणटरी ड्यू टू विथ द एक्सपिरियन्स तांकां जॉब दिताय. आय कॅन अंडरस्टँड. बट हे सगळे फ्रीडम फायटरांगे स्ट्रगलाचेर तुमी जॉब दिताय जाय तूं. हे होम गार्ड इफ दे वे फ्रीडम फायटर्स चिल्ड्रन जाल्यार 15-20 वर्स देखून तुमकां कोण जॉब दिनासतो कोण दवरले तांकां इतू वर्सां? How come they did not get jobs for the last 10-15 years? Home guards and job dile, very good. Salute to the people who got those jobs. And जर तो हेर जॉब दिताय तुम्ही आता फ्रीडम फायटरांगे भुरगीं म्हूण, are they तरणाटी? Are they 25-30 years, 40 years? तो 40 years जाय तूं ही भुरगीं खंय आसलोली रे फ्रीडम फायटरांनी? आनी ते आहाय तेंगे भुरगीं, कॅन देयर चिल्ड्रन बी लेस देन 40 years एज ऑफ टुडे, कन्सिडरींग दे मायट हॅव मॅरीड इवन एट द एज ऑफ 40 मॅन? हें गणित तुमगे म्हाका समजना रे हे फ्रीडम फायटराले. नेक्स्ट म्हळ्यार हे मरे MLAs आपापल्याले पगार वाडोवपाक कांय न्हू मरे हांगा न्हू. लोकांगे हिंगा 10% पगार चोणा आनी हे मरे असेंब्ली तुली सगळे चडशे लूट मार कोताय आख्या गोंयचे क्रोर्सांनी. आनी हांकां पगार पे स्केल जाय खंय हांकां? अरे आमगेल्या पे स्केल मागतायचे. आमगेल्या गोंयच्या एक मनशाचेर एवरी पर्सन इन गोवा ऑलमोस्ट considering average 16 lakhs लोकां एक मनशा माथ्याचे न्हू ऑलमोस्ट 2 लाखां रीण आहा आमकां. 2 लाख. आनी हे आमगेले कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक 10,000 12,000 लेबर काम कोणाव. आनी हांकां AC मोटरांत AC रावन AC असेंब्लीक बसोन हांकां लाखांनी पगार जाय. आनी पगार आपूण वाडोवपाक मुखार जाताय. बरें जालें एटलिस्ट फर्स्ट टायम आय नो दॅट ओपोजिशन एकठांय जालें ना म्हूण तेंची बाराबर पगार वाडोवया म्हूण. कित्याक पगार वाडयले ताकाय मेळटात पूण ते नाका म्हणा. दॅट मच ऑनेस्ट ओपोजिशन्स आहाय आमचे कडेन एज ऑफ टुडे.
ते एल्टन बाबान काळ मरे तुमगे भायरी. सो सांगता जायत ओपोजिशनान मरे एक एकल्यान तुम बर धुयला. वॉशिंग पावडर निर्मा, वॉशिंग पावडर निर्मा लॉज मरे तुमकां. You all will go down in history, man. We are not sad that you all are not doing much for us. But at least, tungele on your atma, on your soul, there will be a stigma on you all. There will be a stigma on you all. Band karte.